श्रावण म्हयनो म्हळ्यार सैमाची पुजा। ह्या काळात जी सगळी प्रतिका पुजतात ती सैमांतल्यान निर्माण जाल्यात। गोंयांतल्यो बायलो श्रावण आयतारा आदित्य पुजन करतात, जाका श्रावण आयतार म्हणटात। बायला आपल्या घोवाच्या दीर्घ आयुश्या खातीर हो श्रावण आयतार पुजतात अशें बायलांचें म्हणणें। गोंयांत दर वर्सा वेगवेगळ्यो सण परबो मनयतात। श्रावण म्हयन्यांत येवपी नागपंचम लोक व्हडा उमेदीन मनयतात। नागपंचमी खातीर लागपी सामान सध्या बाजारात आयलां। शेनवारा कोरगांवच्या कमलेश्वर प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शाळेत नागपंचम मनयली। जी संस्कृती आणि सण आसात ताचे महत्व आणि जाण आतांच्या पिळगेक आसची हो ही नागपंचम मनोवपा फाटलो हेतू। तशेंच माणकुल्या भुरग्यांनी चिकल मातये पासून सुंदर अशे नाग तयार केल्ले। हायवेच्या रुंदीकरणाक विरोध करीत भोमाच्या लोकांनी आयतारा बायपासाची मागणी केली। ही मागणी घेवन लोकांनी एक रॅली काढली, तशेंच मंत्री गोविंद गावडेच्या हाजेरेन सभाय घेतली। भोमाकारांनी बायपास खंयच्यान व्हरचो तो जागो दाखोवचो, तशेंच तांणी ह्या प्रकल्पाक हरकत ना अशें पत्र दिवचें। राजकी संधी साधूंचे भकीक पडचे न्ही अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडेन भोमाकारांक केलें। उसगांवच्या गांजेश्वर आणि श्री शांतादुर्गा देवळांत चोरी जाली। चोरांनी सुमार 1.5 ते 2 लाखांचे सामान फरार केला। फाटीं ह्याच देवळांत 2 फावट चोरी जाल्ली आणि आता 3रे फावट चोरी जाल्ले अशें देवळाच्या समिती अध्यक्षान सांगलें। ह्या देवळांत सीसीटीव्ही कॅमेरा नाशिल्ल्यान अश्यो चोरयो जातात। चोरी केल्ल्या चोरांचेर पुलिसांनी योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी गांजेच्या थळाव्यांनी केल्या।
गोंयाक रिजनल प्लॅनाची न्ही जाल्यार जमनीच्या झोनिंगांची गरज आसा. ताका लागून रिजनल प्लान हो नाकाच अशें विधान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोमंतक टीव्हीच्या एडिटर्स डे कार्यावळीत संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीत केला. शारा बरोबरूच गोंयचे गांव लेगीत आतां सुंदरूच जाय अशें मत विश्वजीत हांणी व्यक्त केलां. तशेंच 70 टायगर रिझर्व नाकाच अशी स्पश्ट भुमिका तांणी ह्या वेळार घेतल्या. आपूण मुख्यमंत्र्याचे शर्यतीत ना ही फक्त काल्पनीक चर्चा जावन आसा, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केले. अदीमदी तुमचे दिल्ली दौरे असतात तेन्ना तुम्ही मुख्यमंत्री पदाचे सर्तीन आसात काय कितें असो प्रश्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी विश्वजिताक विचारिल्लो. पावसाळी अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसायान विश्वजिताक एका दिसाचो मुख्यमंत्री असो उल्लेख केल्लो. ते विशीं संपादक संचालकान तांकां प्रश्न विचारिल्लो. पूण हो प्रकार म्हळ्यार गंभीर विशयाची फकाणां अशें म्हणून विश्वजितान हाचेर उलोवप टाळ्ळें. फाटले 15 दीस पावस नाशिल्लो. शेनवारा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पावसान परत हाजिरी लायली. कांय वाठारांत पावस बरोच पडलो जाल्यार कांय वाठारांत पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान शेनवारा येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. 25 ऑगस्ट मेरेन पावस आसतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांणी शेनवारा तृणमूल पक्षांतल्यान राजिनामो दिलो. टीएमसी कडल्यान हांवें 2 फावटी वेंचणूक लढयली, मात म्हाका यश आयलें ना देखून हो निर्णय घेवचो पडलो अशें चर्चिल आलेमांव हांणी सांगलें. अजून मेरेन खंयच्याच पक्षांत सामील जावपाचो निर्णय घेवंक ना अशें तांणी ह्या वेळार कळीत केलें. दोन 2011चे जनगणने प्रमाण आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय. हे खातीर सरकार दिल्लीत पुराय यत्न करतले. केंद्रातूय भाजपाचे पुराय बहुमताचे सरकार आशिल्ल्यान गोंयांतल्या आदिवासींक निश्चित राजकीय आरक्षण मेळटले. लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालून अनुसूचित जमाती राखीव मतदारसंघाचो प्रश्न सुटावो जावचो ना. लोकसभा आनी राज्यसभेत चर्चा करूनच तो सुट्टलो. मंत्री गोविंद गावडेची माहिती.
सत्तरी म्हालात पावसाळी पर्यटनाक भर आयला. खासा करून ट्रेकर्स आणि हेर सैमोगी सत्तरी म्हालातले गजगजांचेर मनसोक्त न्हातना आणि हेर मजा करतना दिश्टी पडटात. हळदोणच्या सेंट थॉमस हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांचो पाली सत्तरी गजगजाचेर नेचर स्टडी टूर आणि ट्रेकिंग जालो. पणजे केटीसी सर्कला कडेन येरादारी पुलिसांचो तालाव चुकोवन कूस मारतना एकलो टू व्हिलर वालो पडलो. ताच्या पांयाक दुखापत जाली. उपरांत ताका दुसरे स्कूटरीर घालून दोतोरागेर व्हेलो. दिवाळी जुंवेर वर्सान वर्स जावपी फामाद बोनेरा ह्याय वर्सा व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या वर्सा कॉलेजीच्या भुरग्यांनी बोनेरांत वांटो घेवन गांवच्या दायजाचो तांच्यांनी अणभव घेतलो. पारंपारीक जेवण, पारंपारीक नाच आनी खेळ खेळत थळाव्यांनी बोनेरांचो घोस्त काडलो. बाणस्तारी अपघाताचो तपास खर जावपाक लागला. बाणस्तारी अपघाताची चौकशी करपा खातीर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांच्या फुडारपणा खाला तपास पंगड स्थापन केला. ह्या पंगडान शेनवारा पार्टी थळ आनी अपघात जाल्ले सुवातेची पळोवणी केली. सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून ही पीडीएन तयार केल्ली ओडीपी रद्द जावपाक जाय. काँग्रेसीच्या एल्विस कोम्साची मागणी. गोंय राज्य ल्हान आशिल्ल्या कारणान अशा जाग्यांचे गैरवेव्हार जायत रावले जाल्यार गोंय आमच्या हातांतल्यान वचपाचो भंयूय एल्विस कोम्सान उक्तायलो. हो सगळ्यांत मोठो घोटाळो गोंय राज्यांत चल्ला. मुख्यमंत्री नगर नियोजन मंत्र्याक भिता म्हणूनच कायद्याचें उल्लंघन करून तयार केल्ल्यो ह्यो ओडीपी रद्द जायनात असो एल्विस कोम्साचो आरोप आसा.
पेटकी वाठारांत डेंग्यूचे 6 दुयेंती सांपडल्यात. ताका लागून ह्या वाठारांत भिरांत पातळ्ळ्या. डेंग्यूची जळारां जावची न्ही म्हणून थळाव्या भलायकी केंद्रांत फवारणी सुरू केल्या. लोकांनी आपलो वाठार निवळ दवरचो अशें भलायकी खात्यान कळीत केलां. मडगांवच्या बऱ्याचशा सरकारी कार्यालयाच्या वाठारांत स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो कळम येवन पडल्यात. आखेच्या वीज खात्यान फातोर्डा भौशीक बांदकाम खात्याच्या भायर तशेंच हेर सरकारी कार्यालया भायर अश्यो पेड्ड्यार जाल्ल्यो गाडयो जागा आडोवन पडल्यात. ह्यो सगळ्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडच्यो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. काँग्रेस सत्तेत येत जाल्यार पक्षांतर कायद्यांत दुरुस्ती हाडटले अशें विधान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां. ते सद्भावना दिसाच्या कार्यावळींत राजीव गांधी हांकां आर्गां ओंपूंक आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. पक्षांतरा खातीर लोकशायेचे नेम धड्याक मारून स्वताचो सुवात सादपाचें राजकारण गोंयांत घडलां अशें ताणें सांगलें. गोंयची उदरगत जातली जाल्यार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली उदरगत जावपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांग्यां कावरे पिल्ला पंचायतीच्या अनावरणा वेळार उलोवप केलें. उपरांत साळावले बॉटनिकल गार्डनांत वेलनेस सेंटराच्या कामाचो शुभारंभ केलो. हे वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, धळवा आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर गोंय काँग्रेसीन पणजे सद्भावना दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. राजीव गांधी हे दूरदृष्टी आशिल्ले फुडारी. तांणी देशाची आधुनीक पावंड्याचेर तशेंच गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठाराक सक्षम करपाक म्हत्वाची पावलां उबारली. देशाच्या जडणघडणीत तांची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी व्यक्त केलां.
आयतारा कळंगूट ग्रामसभेन ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतला. कळंगूटच्या ओडीपीत खुबश्यो चुको आसात. ह्या चुकां आड कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केली. फाटले 7 दिसां सावन हो ओडीपी लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्तो दवरिल्लो. ह्या ओडीपींचेर थळाव्या लोकांनी हरकती घेतल्यात. तशेंच गरज पडल्यार न्यायालयान याचिका दाखल करून हो ओडीपी सरकाराक रद्द करपाक लावचो अशी मागणी ह्या वेळार कळंगूटकारांनी केल्या. रशियेन प्रक्षेपीत केल्ले आपले लुना 25 चंद्रार पावच्या पयलींच क्रॅश जाल्ल्याचें कळटा. मनीसबळ नाशिल्लो रोबोट लँडर अनियंत्रीत कक्षेत घुवल्या उपरांत क्रॅश जाल्ल्याची म्हायती रशियेच्या अंतरिक्ष महामंडळान आयतारा दिली. मजगतीं भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र म्हळ्यार इस्रोचे इतिहासीक मिशन चंद्रयान 3 चंद्रावटेन नेटान वचत आसा. चंद्रयान 3 आतां प्रवासाच्या अखेर टप्प्यात आसा. 17वेर चंद्रयानान प्रोपशनल मॉड्यूल सोडून लँडिंगा खातीर पुरायेन तयारी सुरू केल्या. म्हळ्यार ल्हव वेग उणो करीत ते चंद्राचे जमनी लागीं वतले आनी 23 ऑगस्टाक सांजे वेळार 5:45 वरांचेर चंद्रार सॉफ्ट लँडिंग करतले. संरक्षण संशोधन आणि उदरगत संस्था म्हळ्यारूच DRDOन विकसीत केल्लो तपस UAV कर्नाटकाच्या चित्रदुर्गांतल्या एका गांवांत कोसळ्ळो. चाचणेचो भाग म्हणून उड्डाण करतना UAV क्रॅश जालो खंय. ही बातमी पातळे उपरांत UAV पळोवपाक थळाव्या लोकांनी अपघात थळार गर्दी केल्ली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीन भारतात जावपी संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीच्या मॅस्कोटाचे अनावरण केले. 12 वर्सांनी मॅस्कोटाचे पुनरागमन जालां. निमाणे खेपे 2011 भारतातूच जाल्ले संवसारीक सर्ती वेळार मॅस्कोट लॉन्च केल्लो. ते उपरांत 2015 आनी 2019 संवसारीक सर्ती खातीर मॅस्कोट लॉन्च करूंक नाशिल्लो. ICC प्रमाण दादलो आनी बायल मॅस्कोट हो बायल दादलो समानतेचें प्रतीक आसा. संवसारीक सर्त 5 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर मेरेन भारतात चलतली. उक्तावणाची मॅच इंग्लंड आनी न्यूझीलंड ह्या पंगडां मदीं जातली. भारताची पयली मॅच 8 ऑक्टोबराक चेन्नय शारांत ऑस्ट्रेलिये आड जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरात सुरू आशिल्ल्या G20 डिजिटल अर्थवेवस्था मंत्र्यांच्या बसकेक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान संबोधित केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की भारतात 850 दशलक्षां परस चड लोक इंटरनेटाचो वापर करतात. दरेका म्हयन्यात सुमार 10 अब्ज वेव्हार UPI वरवीं जातात. भारतात बँक खाती, आधार आनी मोबायलाच्या वापरांत आर्थीक समावेशतेक क्रांतीचे दिकेन गती हाडल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें.